इजायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जूं मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी खोंटवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दंपाच्या उजवाडा सारको पोरजोळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात, कदींच सुकून वचना तसली जोरी सारकीं. आदी गोठान जाल्ले शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादींचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर कोरिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोलो दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाचे दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजे मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोलडिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पात येवन रावता. जिवराक म्हजो म्हाका निवार. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घायता सायबा. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माय मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोदीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. सबाब, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेतलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी 2 वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेत आसली. तेन्ना फारिझेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताची शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? परतिपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसलेल्यांक न्हय पूण वायटेकारांक की वैजांची गरज.
हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हो पळय हांव हांगाच आसां. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत देव आमकां उगडास करता. आपल्याक उलो मारतल्यांक आपूण केन्नाच सांडचो ना. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आपल्या पाटल्यान यात म्हूण उगडास करता. लेवी आपलें सगळें सांडून जेजूच्या पाटल्यान वेता. तो वायट स्वभावाचो मनीस आसलो, तरूय जेजू जाणा जावन लेवीगेर जेवणाक हाजीर जाता आनी ताका धारण दिता. आमच्या जिवितांत वायट करतल्या सोवें समजिकायेन सोंसणिकायेन तांकां सांगातान घेवन न्हय तांच्यो चुकी काडून तांकां सोकला उडोवचे सुवातेर आमचो हात दिवन वयर काडुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, पातकाच्या भारान आसलेल्या भाव भयणीक आमच्या मागण्यांचे आदार दिवन आमी तांकां वयर काडुया.